एक ह्या सरकारान आनी आमच्या राज्यान आयज डबल इंजीन सरकार जो आमी म्हणटा, आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे नेतृत्वाचे सरकार जे चलता आनी गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री सरकार चलयता. आनी आमी एक लक्षात घेवंक जाय की डबल इंजिनाच्या सरकाराचे जेन्ना आमी उल्लेख करता एक खऱ्या अर्थान वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सार्वजनीक कामां आनी लोकांची एक लायफस्टायल चेंज करपाक म्हणून वेगळे तरेन जो फंड उपलब्ध जाता ते देशाचे प्रधानमंत्री वेगळे तरेन मोदीजी वेगळे तरेन विचार करतात. त्या माध्यमांतल्यान आमी बी त्या कांय गोश्टी आमकां कंप्लीट करच्यो पडटा जेन्ना आमी फंड मागता. आयज आमी जेन्ना फंड मागता पळय हांवें सांगलें आमचे डीएमएन आनी आमचे इंजिनियरान आमचे मुन्नान आमकां हाडून दिले की आमकां गोंय राज्याक कमीत कमी 750 सुमार कोटी रुपया अलॉट करपाचे हातीन घेतलेले आसा. पयर हांव वास्को केल्लो, आयज थंय वास्को शहराचे आमी मास्टर प्लॅन ऑलरेडी कंप्लीट केल्लो आसा. थंय आमी फक्त वास्को शहरांतले वेगवेगळे प्रकल्प घेवपाक म्हणून आमकां 140 कोटी रुपया तेणे दिल्ले आसा. आयज अर्बन चॅलेंज म्हणटा ते आयज त्या हेज्याच्या माध्यमांतल्यान फंड घेवपाक जाय जाल्यार आमी लोकल लेवलाचेर वेगळे तरेचें काम फुडें आमी इम्प्लिमेंट केल्यारूच आमकां त्या आदाराचेर आमकां पयशे गावतात. आयज काणकोणा ह्या परिसरांत जे म्हाजे वडील हे ह्या भागांत म्हाजे पेक्षा चड आमचे बाबा राजेंद्र देसाय बसल्या तांकां सगळ्यांक खबर आसा की तो सगळ्यांत चड काणकोण शहरांत चड भोंवता, म्हणजे काणकोण परिसरांत भोंवतालो आनी काणकोण येवन सगळे गोश्टी पळोवन आनी वयतालो. आयज आमी वेगळे तरेन आमकां पळोवपाक जाय की गोंय राज्यान जर वेगळे तरेन ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर जावंक जाय आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जे हांगा बसल्यात प्रत्येकाक दिसता की बाबा काणकोण शहरांनी विकास जावंक जाय तो पणजे शहरान जाता. आयज जो विकास मडगांव जाता तो आमच्या भागान बी आमकां जावंक जाय. आयज आमकां बी अभिमान दिसूंक जाय की आमकां काणकोणच्या परिसरान आमी रावल्या, आमच्या खातीर भुरग्यां खातीर वेगळे तरेची सोय, आमच्या महिलां खातीर वेगळे तरेची सोय. म्हणून आयज जेन्ना आमी उलयता की सांजचे पासय मारपाक गेले वॉकवेज पासून हे सगळे गोश्टी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. आयज सगळे महिला कावन्सिलर बसल्या फाटल्यान. हांवें जर कोणाक एकट्याक प्रश्न विचारले तुमकां कितें दिसता की कसो विकास जावंक जाय, ते स्वता म्हणटले की बाबा आमकां वॉकिंग ट्रॅक पासून हे सगळे गोश्टी हे डेव्हलप करून सरकारान आमकां दिवपाक जाय की सांजचे वचून तुमकां कोणाक दिसना की सांजचे तुमी वचून तुमचे मित्र मंडळी वांगडा बसून एक जागो असो डेव्हलप जावंक जाय, एक मिया वाकी गार्डन बसून सगळे गोश्टी ते पेटून बसून एक वेगळे तरेची चर्चा करपाक काय एक सांजचे मेळप जालें की वेगळे तरेचें वातावरण. आयज तुमी एक विचार करा, आयज बाब रमेश तवडकर फाटीं लागला खंय म्हाका 2-3 न्हू 7-8 फोन तवडकर म्हणले की बाबा आपल्याक बेगिना बेगीन आमचे प्रकल्प मार्गार आमकां लावंक जाय. आनी त्याच बरोबर आमचे श्रेय जे आहा हे आमचे ऑफिसर्स आमचे इंजिनियर जे धडपडटा की आमी हे सगळे पयशे हाडून आमचे प्रकल्प कंप्लीट करपाक जाय. ह्या हॉलाक हांवें तांकां सांगलेलें आसा की ह्या म्हयन्या भितर ते एअर कंडिशन करून तुमकां दिवपाक तो वेगळे तरेन एक एअर कंडिशन हॉलमध्ये तुमकां वेगवेगळे कार्यक्रमाक तुमी तेजो उपयोग करूं शकता आनी ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाता. आतांच म्हाजे अध्यक्षान सांगलें की एक टेंडर लागलो आसा तुका फ्रायडे पर्यंत आमी वर्क ऑर्डर दिता मार्केट आनी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की फ्रायडे तो मुन्ना सगळे क्लियरन्स करून सगळे तुमकां अनाउन्स करतले, मागीर तुमी खऱ्याच पांयगळणी केन्ना करपाक जाय. तेच्या भायर ब्युटिफिकेशन प्रकल्प जी सुडाच्या आमी मिटिंगेन ऑलरेडी चर्चा केल्ली आसा. तुमचो जो 3.5 किलोमिटराचो स्ट्रेच आहा ते आमी वेगळे केले आनी वीथ ग्रीनरी पासून सगळे गोश्टी आमी ते ब्युटिफिकेशनाक आयज तुमकां काणकोणकारांक आमी आश्वासन दिता की फुडल्या 2 म्हयने भितर तेजेर आमी फावंडेशन आमी घालून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूया. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, तुमी आमचो हो भाग आनी आमी सदां आमी एक खेडेगांवांत रावता काय आमचो एक पयस आसलेलो भाग म्हणून आमी चिंतून जावचें ना. हांव बी म्हाजो एक आमचो बी पयलीं आमचे म्हणटाले 70रीचो मनीस म्हणून 70री म्हणजे सामको बॅकवर्ड. आयज बॅकवर्ड बी काय उरोंक ना. आयज आमचे भुरगे शिकल्या, काणकोणचे भुरगे शिकल्या, 70रीचे भुरगे शिकल्या. आमी जे कितें प्रकल्प थंय हाडटा म्हणजे शहरान बी ते प्रकल्प ना जे आयज आमी वापय आनी प्रकल्प आमी करूंक शकले. कारण हे सरकार डबल इंजिनाचे सरकार जे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आमच्या केंद्रांत आमचे मोदीजी आयज नेतृत्व करता म्हणून ते पयशे आमी आमच्या मतदारसंघात आमी व्हरूंक शकले. आनी एक लक्षात आमी घेवंक जाय, कांय गोश्टी आश्वासन दिलें म्हणून जायना, ग्रावंड वर्क सारकें करपाची गरज आसा. आनी आयज सगळे म्युनिसिपालिटी बरोबर घेवन तेंचे प्रत्येकाक कितें इच्छा आसता ते इच्छा अनुसार त्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज हे काणकोण हेल्थ सेंटरच न्हू, आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काल म्हणजे हेल्थ ऑफिसराचे एक्झिक्युटिव्हची मिटींग जाली गोवा मेडिकल कॉलेजांत की बाबी आमी हे सगळे हॉस्पिटलांचे वेगळे तरेन आहा एक वेगळे तरेन एक्सपर्ट्स आनी सगळे गोश्टी पावोवंक जाय जाल्यार आमकां कितें
करपाक जाय म्हाका फुडल्या 30 दिसान रिपोर्ट जाय केन्ना केन्ना वेळ लागता आयज तुमकां हांव मुद्दम सांगता आमचे जे देशाचे प्रधानमंत्री आहात तुमकां दिसूं येत की आमी प्रेजेंटेशन बी आमी दिना पूण देशाचे प्रधानमंत्री आरोग्य क्षेत्राचेर तेंचे चड भर आहा म्हाज्या पेक्षा चड म्हायती कदाचित तेंचे कडेन आसतली की गोंया राज्यांत खंय कितें कमी आहा आनी खंय कितें करपाक जाय आयज आमी तेणी एक टीम धाडलेली आसा आनी ते टीम ह्या तरेचें काम करता की गॅप एनालिसीस काणकोण कितें जाय आयज कुडचोरा कितें जाय आयज ह्या काणकोणच्या हॉस्पिटलांत खंयचे डॉक्टराची कमी आहा ओपीडी चलोवंक जाय जाल्यार योग्य तरेन चलोवंक जाय कितें करपाक जाय तुमी पळयलें आसतलें बजेटान आयज केअर घेवन तुमी सगळे जाण कोणाचे तरी रिलेटीव आयज गोवा मेडिकल कॉलेजांत गेले आसतले तुमी जेन्ना एडमीट करता तुमी पळोवंक ना आयज सगळे रिलेटीव ते रावंक शकना पेशंटा बरोबर तुमी केअर टेकर म्हणून ताका थंय तुमी दवरता जो आपल्या पेशंटाक तुमी सांबाळटा एक मनशाक परवडटा दुसऱ्या मनशाक परवडना कोण 500 रुपया दिता कोण 1000 रुपया दिता कोण 2000 रुपयाची फी चार्ज करता म्हणून तेणी आयज ट्रेनींग आनी वेगळे तरेचो फंड तयार केल्लो आसा देशाचे प्रधानमंत्री ह्या बजेटान ज्या माध्यमांतल्यान आयज आमी हे सगळे आमी स्ट्रक्चर करून राज्य तांकां पयशे दितले म्हणजे तुमकां आनी काळजी करपाची गरज ना तांकां आमी आमच्या सिस्टमाचे अंडर घेवन आमी सामान्य जनतेचें जीवन वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक आनी लोकांक सांबाळपाचें काम आमी करतले म्हणून तुमकां मुद्दम सांगता एक गोश्ट काल एक माय रायट माय पॅड म्हणून आयज चर्चा प्रधानमंत्र्यान केल्ली गांवांनी कितें परिस्थिती आहा तुमी महिलांक खबर आहा जे विशय चर्चेक आयज पर्यंत येना ते विशय चर्चेक हाडचे पडटा पूण ते देशाचे प्रधानमंत्री हाडले गोंय राज्यांत आमी आयज सॅनिटरी नॅपकीन आमी प्रत्येक एडोलसंट गर्ल आनी प्रत्येक आमी गांवांत आमी डिस्ट्रिब्यूट वेगळे तरेन करपाचो आमी प्रयत्न करतात आयज देशाचे गोंय राज्यांत आमी पयलें राज्य आशिल्लें तुमकां मुद्दम सांगता हांव जेन्ना प्रधानमंत्री कडेन बसून आशिल्लो 30 मिनटां आशिल्लो आनी 30 मिनटां चर्चा केली की ह्यो ह्यो गोश्टी तुमी जे सांगलेले आसा ह्यो गोश्टी आमी ह्या तरेन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केल्ले आसा आनी ह्याच दिसांनी आमी चर्चा करताली की केअर गिवर जो आहा म्हाजी आई कॅन्सर पेशंट आयज तुमी म्हाका एकूच सांगलें की केअर गिवर जो आहा ताका तो योग्य तरेन तें काम करता मणिपाल हॉस्पिटलांत काय केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजांत तांकां जेन्ना ट्रिटमेंट जाता ताका सांबाळचें पडटा ते केअर गिवर म्हणून आहा ताका आयज स्ट्रक्चर काय ना ते स्ट्रक्चर करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केलो आसा 30 दिसां भितर आमचे सगळे हॉस्पिटल्स जे आहा ह्यो हॉस्पिटलाचे गॅप एनालिसीस करून आमकां कळटलें की तुमच्या हॉस्पिटलांत जर आमकां योग्य तरेन 24/7 एमर्जन्सी फेसिलिटी पासून सगळे गोश्टी एक हाय लेवलाचेर करपाक जाय ते आमकां फुडल्या 30 दिसांनी आमकां रिपोर्ट गावतलो ज्या माध्यमांतल्यान ते सांगताले की पयशे खंयचे येवंक जाय केंद्र सरकार आमकां पयशे कितले दितले आनी आमकां जे कितें मशिनरी आमकां कमी आहा ह्यो सगळे गोश्टी काणकोणचे बाबा पासून तुवें हॉस्पिटल पर्यंत ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आयज आमकां एम्ब्युलन्सांची गरज आसली नवे तरेन जर फुडें वचपाक जाय हांवें तांकां सांगलेलें आसा की फॅक्टर 7 म्हणून नवें इंजेक्शन आमी इंट्रोड्यूस करपाक जाय एक्सिडंट जाल्यार तर आमी पळयता न्ही जेन्ना एक्सिडंट अपघात जाता तेन्ना आमी पळयता की ब्लड लॉस चड जाता हे 1 लाखाचें इंजेक्शन जे ब्लड लॉस जावं न्ही म्हणून आमी तें इंजेक्शन दिल्यार आमी तितके ब्लड लॉस आमी घालूं शकता म्हणजे आमी त्या मनशाचें जिवन वेगळे तरेन आमी वाचूंक शकता आयज काणकोणचो जागृत आमची जनता म्हाजे वडील सगळे ल्हानपणांत सगळे आयकला तेज्या वांगडा केन्ना चडसो हांव येवंक ना पूण 1-2दा सळावली हांव येवन रावलो आसा तेन्ना धरण चालू जावपाचें आशिल्लें धरण फुलफिल चालू जावंक नाशिल्लें तेन्ना हांव आमी आयिल्ले रावले पूण त्याच बरोबर ह्या भुमी कडेन तेंचे एक वेगळे संबंद आसा आनी बाब रमेश तळवळकर जे कितें काम करता तांकां वेगळे तरेन तेंको दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो तुमकां मुद्दम सांगता की केन्ना केन्ना आमच्या मतदारसंघांत बी उदाहरण तुमकां दिता आमी जेन्ना कितें करता लोकां खातीर आयज आमी वेगळे तरेन लोकां मदीं शिरता लोकांची एक भावना जोडटा आनी लोक वेगळे तरेन मागीर म्हणटा की बाबा हो आमच्या खातीर कितें करूं शकता आयज बी जेन्ना जिल्हा परिशद इलेक्शन जालें चड आनी चड मतां आमच्या लोकांनी आमकां दिल्या म्हणजे 92% वयर आमच्या लोकांनी आमकां मतदान केलें हे लोकांचे श्रेय म्हाजें न्हू ते लोकांनी ठरयिल्लें आसा की आमी ह्या मनशा वांगडा आमी रावतले कित्याक रावूंक जाय कारण तांकां एक आशा की बाबा हो आमचें जीवन वेगळे तरेन फुडें व्हरूंक शकता तशेंच रमेश तळवळकर हांगा आसा जायतो लोक येतलो तेंचे कडेन सरकार ना तेंचे कडेन वाहन ना तेंचे कडेन गाडी आपूण चाकां घालपाकूय चाकां ना तेंचे कडेन आनी ह्याच तरेचे सरकार जर ते चलोवपाक फुडें सरले ते सरकार घडोवंक शकचे ना म्हणून ते तुमी लक्षांत दवरपाक जाय की फुडें बी जेन्ना सरकार येतले ते भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार येतले तुमचे सगळ्यांची कामां आनी आश्वासनां आमी जे दितात ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो तुमकां बद्दल कित्याक सांगता तुमी बिहारांत पळयलें महाराष्ट्रांत
भाशण पळयलें एक एक राज्य खंय इलेक्शनाक वयता तुमी पळयतात आनी आयज एक लक्षांत तुमी मुद्दम घेवंक जाय जे कोण इलेक्शनाक येता इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमचे मदीं संपर्क करपाक कितले फावट येता आयज तुमी आयज हांगाच्यान फाल्यां हांव उजगांव आहा म्हाजी जाहीर मिटींग आहा खरंच ना इलेक्शन ना पूण लोकांक आभार व्यक्त करपाक म्हणून वचोंक नाका मतां मागपाक जायत्यो मिटींग्यो जाल्यो पूण आयज आमी जेन्ना बहुजन समाजाचे एका मनशाक निवडून हाडले तेन्ना तेजे लोकांक वचून सांगचें पडटा बाबा आमी तुमचे आभार व्यक्त करपाक म्हणून आयज आमी मिटींग आमी आपयल्या आनी लोकां मदीं वचून आमी हात जोडून शास्त्रांत नमस्कार करून तांकां आभार व्यक्त करूंक जाय की म्हाजें जें कितें आशिल्लें तें सांबाळून दवरपाक लोकांनी आमकां जो तेंको दिल्लो आसा आयज तुमच्या काणकोणच्या परिसरांत जें कितें म्युन्सिपालिटीन आनी जें कितें आमचे लिडर आनी रमेश सावळकरान सांगल्या ह्यो सगळ्यो गोश्टी वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाजो स्वभाव मातसो वेगळो मुन्ना खबर आहा ताका रातचो 12 बी फोन मारता ताका 11 बी फोन मारता ताका सकाळी 7 हांव उठ्ठकूच हांव फोन मारता न्हू उठ्ठा हांव 5:30 सण पूण ताका उठना काय उठलो म्हाका खबर ना तेजें काय पूण ताका उठयता बाबा हें कितें केलें तर हें आमी कशें करपाक जाय आनी तो बरो इंजिनियर तो आमचो डीएमई बरो डायनेमीक आहा पूण तेजे कडेन सगळी म्हायती आहा तो कशें कितें प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक कितले आमी फंड दिवंक शकता लास्ट भाशण कितलें आमी उलोवंक शकता ताका काय अर्थ ना भाशण ह्या तरेचें आसपाक जाय की लोकांक जें जाय तेज्या मुद्द्याचेरूच उलोवन तो भाशण कंक्लूड करपाची गरज आसा नाजाल्यार आमी उलयत रावता आमी भाशण दिता लोक पळयले की भाशण दिवप आनी केन्ना केन्ना हांवें पळयलां हांव हात जोडटा फाटल्यान आनी कितें चिठ्ठी धाडून दी म्हणून नाका पुरो जालें आतां वचपाक जाय म्हणून कार्यक्रमाक मेन म्हणून कितें आहा आयज म्युन्सिपालिटीची एक इच्छा आशिल्ली आनी रमेश सावळकर साहेबाची एक इच्छा आशिल्ली की तुमचे फुडलें जें बिल्डींग आहा तें ओल्ड जें तुमी जें बिल्डींग बांदलेलें आसा हांव फुडल्या जी सुद्दां मिटिंगेक घेवन आमी तो बी प्रकल्प आमी ब्युटिफिकेशन बरोबर आमी फावंडेशन घालून बाकी गोश्टी तुमी कंप्लीट करून आमकां जाय तेज्या खातीरचे पयशे ताका म्हाका एस्टिमेट जो दिला मुन्नान सांगला 10 कोटी हांवें मुन्नाक एकूच सांगत आसता बाबा तूं सगळें प्लॅन कर लायफ म्हणटा तें वेगळे तरेन फुडें वयता आमी सगळें प्लॅन करून फुडें वचपाक जाय अप्रूव करून फुडें वचपाक जाय पयशे आतां पळय आयज दाजी सरकार म्हाज्या फाटीं लागलो की आयज रिडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डींग पासून आयज स्वातंत्र्य काळ पासून सगळ्या गोश्टी आमी डेव्हलप करता अचानक आमी मास्टर प्लॅन केल्या उपरांत आमकां 140 कोटी रुपया केंद्र सरकार कडल्यान गावले आमकां रिडेवलपमेंट आनी हे सगळ्या गोश्टी आमी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक चड वेळ न घेता आयजच्या दिसा आमचे बाब रमेश सावळकर आनी चेअरपर्सन मिस्टर पागी तुमी सगळे जे कावन्सिलर जे आसा तुमच्या मना सारके गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो फुडल्या फावट येता सायमन आपयतना जेवपाक तेन्ना फाटीं आपयतालो आतां तो मातसो भियेता आपयपाक तें आसूं येता तुजें बसता तुज्या वांगडा जेवपाक पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आमचे संबंद जे आहा दिवाकर पागीचे दुकानार ताका मुद्दम विचारप हांव तेजे कडेन चर्चा करपाक गेलो हांव रावलो तेजे दुकानार बरोबर आसा दुकानार उबो रावलो आनी कितें आहा की हांव तसो खंय भोंवपी आनी काणकोण भोंवले सगळे कडेन आनी सगळ्या वेगळ्या तरेन आमी लोकां कडेन संपर्क सारको बरो एक नेतृत्व आहा केन्ना केन्ना अडचणी येता कांय गोश्टी करपाक हेजो अर्थ ना की आमी एकमेकाक साथ दिना एकमेकाक साथूच दितले आमी चर्चा एका कडेन कंटिन्यूस करतात पूण त्याच बरोबर लोकांचें कितें बरें जावचें आनी लोकां खातीर फंड कसो तयार करपाचो हें आमी करून आनी म्हाका दिसता की खुबशे तेजे मनान जें कितें आसा त्या फुडल्या इलेक्शनाचे पयलीं ते खुबश्यो गोश्टी मार्गार आमी लावपाचो आमचो प्रयत्न आमचो जो चालू जाला पूण आतांच तुमकां जें सांगलां त्या फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर आमी ह्यो गोश्टी आमी तेजें फावंडेशन घालून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करुया चड वेळ न घेता परत एकदां आरोग्य क्षेत्राची तुमकां हांव खात्री दिता आरोग्य क्षेत्राचे प्रत्येक गोश्ट आनी हांव पयर बी तुमी म्हाजी भाशणां आयकतात की आरोग्य क्षेत्राचे प्रत्येक गोश्टीर प्रत्येक विशयचेर हांवें म्हाज्या स्वताच्या घरान अनुभव घेतलेले गोश्टी हांवें स्वताच्या घरान हांवें पळयल्लें आसा की कितें घडटा तें आनी म्हणून ते लोकांक त्रास जावं न्हय म्हणून आयज आमचे काणकोणच्या लोकांक आनी त्या हॉस्पिटलाचो विशय मनसेच बरो म्हाका त्या जाग्यार घालपाक जाय आनी म्हणून हांगाच्यान आमी हॉस्पिटलान वयतले म्हाका बेश्टें पळोवपाक कित्याक ते टीम ऑलरेडी आयिल्ली आसा ती टीम वचून ते इंडिपेंडंटली पळयतले आनी आमी तांकां सांगलेलें आसा परत तुमकां खात्री दिता की आमकां काणकोणचे हॉस्पिटलाचे सगळे गॅप एनालिसीस आमकां पूर्ण करपाक जाय आयज तुमी लक्षांत घ्या तुवेंचे हॉस्पिटलान आमी आयज सोडेक्षो म्हणून तुमी आयकले आसतले आमी जेवण बी आमी वाडटा आयज मेडिकल कॉलेजान मनोहर पर्रीकर आशिल्ले हांवें मनोहर पर्रीकर जेन्ना बरो नाशिल्लो आनी तो आपल्या घरा
कंपनी जर आमी गरीबाक जर जेवण दिवपाक पावले, डायबिटीजाक वेगळें जेवण, मागीर जे कितें वेगळें कोणाक सॉल्ट कमी जाल्यार एक टॉप क्लास जेवण ते मुंबयच्या हॉस्पिटलान एकूच हॉस्पिटल त्या कंपनीचो वापर करता ते आमी आमच्या हॉस्पिटलान जर दिले लोक आमकां आशिर्वाद दितलो की बाबा घेवन गेले नाल्यार घाणी आशिल्ली पयलीं 40-40 मिनटां कोण काटा बी काडपाक तयार नाशिल्ले. आयज टर्न अरावंड 45 मिनिट्सान टर्न अरावंड जाता म्हणजे ते किचन पासून बरें पळयल्यार तुमी जेवपाचें ना तें किचन त्या तरेची परिस्थिती आशिल्ली. हांव जेन्ना आरोग्य मंत्री जालो तेणी 16 वर्सां पयलीं आनी तेन्ना हे फावट हांवें तांकां विचारलें की तुमकां कितें दिसता आनी सांगलें हे आमी ऑलरेडी जाल्लें आसा तें आमकां तुमी परमिशन दिया. तेच हॉस्पिटलान जेवण आतां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडपाचो आमचो प्रयत्न. तेच कंपनीक आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुख्यमंत्री सांगून आमी फुडें सरपाक सरल्या QAच्या हॉस्पिटलान तेच आमी करता. ह्याच तरेन आमकां लोकांचें जिवन हें एक आरोग्य कवच हें भोवती आसपाक जाय म्हणून आमी पावलां आमी घेतलेलें आसा. चड वेळ न घेता आनी एक सांगता महिलांक आमी आतां कॅन्सर डिटेक्शन ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करता. मुद्दम एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय आयज महिलांक जर घरांत कितें जाल्यार आख्खे घराचें फूल फावंडेशन कोलॅप्स जाता आनी तें तुमकां खबर हांवें सांगपाची गरज ना. तिजेरूच घर एकदम एक वेगळ्या तरेचें एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ म्हणटा ते घरांत ती महिला आसता. आयज जेन्ना म्हाज्या स्वताच्या घरांत आई कॅन्सर फूल हांव आरोग्य मिनिस्टर गोंयचो आनी म्हाका कळोंक ना की बाबा तिका 4th स्टेज कॅन्सर जाल्लें आसा आनी म्हणून तुमकां सांगता की हे सगळे आयज आमी 4.5 लाखाचें इंजेक्शन पासून आमी फ्री गोंयचे जनतेक दिता. हे खंयचेंय सरकार आयल्यार दिल्ली सरकार जें आहा तेच्या फाटीमाग आसता तुमी कितेंच करूंक शकना. काल एक तो भुरगो आयलो म्हाजे आपल्याक 2 लाखाचें इंजेक्शन सांगलां दर म्हयन्याक आपल्याक इंजेक्शन दिता. खंयचें सरकार दिताय हे मोदीजीचे सरकार दिता पयशे वयल्यान आनी ते आमकां रिएनिमेशनाच्या अंडर आमी तेजो वापर करूंक शकता म्हणून आमी लोकांचें जीवन आमी वाचूंक शकता. एक आयज कोण तरी पक्ष आयलो आनी सांगलें की आमी कितें तरी इतले 10 लाख दिता. अरे हांव एक सांगता एक प्रश्न तुमकांच विचारता. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान 25 सायकल केमोथेरपीचे एका भुरग्याक सांगले. एक उदाहरण दिता खरें उदाहरण म्हाजेच मतदारसंघात आनी आमी त्या भुरग्याक आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान एकूच राज्य आहा गोंयांत जे हांवें चालू स्वता म्हाका अभिमान आसा हांवें फ्री मेडिसीन पासून फ्री इन्सुलिन पासून सगळे गोश्टी चालू केल्ले. आयज आमी ताका 25 सायकल जेन्ना आमी केमोथेरपी दिता ते 10 लाखां वयर वयता. 12 लाख आसूं शकता 13 लाख म्हणजे तुजें कार्ड 10 लाखाचें घेवन कितें जावपाचें लोकांचें. कार्डाचें इन्शुरन्स वेगळें मेडिसीन वेगळें आनी एक केमोथेरपी कॅन्सर ट्रिटमेंट वेगळें ब्रेस्ट कॅन्सर जे जाता ते 4.5 लाखाचें इंजेक्शन वेगळें. हेच सरकार लोकांचेर चिंता करता आनी लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरपाचो प्रयत्न आमी करता. हे जे येता इलेक्शन जालें की 12 म्हयने इलेक्शन उरल्यार की जायतो लोक येता आनी जायते वेगवेगळे ते पळयले हांवें एक दीस बॅनर पळयले आनी मागीर हांवें सांगलें की कांयच उलोवपाचो ना पूण आमचें सरकार बरें जें कितें करता तें लोकां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. आनी परत एकदां सांगता तुमकां जाय ते लोकांक इच्छा आसूं शकता. इच्छा आसूंक जाय जाल्यार मनीस बरो आरोग्यान बी तंदुरुस्त आसपाक जाय की लोकांची सेवा करपाक तेजे कडेन ताकद आसपाक जाय. आयज रमेश तळवळकर तो आपल्या वेगळ्या तरेन श्रमदानाच्या माध्यमांतल्यान जायते गरीब लोकांची घरां बांदपाचो प्रयत्न केले. हांव बी म्हाज्या मतदारसंघान हांव घरां बांदपाचो कंटिन्युअस प्रयत्न करता. आयज गरीबाक हांवें केन्ना पूण हांव चडसो उलयना कांय गोश्टी पूण आयज उलोवचें पडटा. आयज तुमकां सांबाळपाक जाय जाल्यार तो आमचे देशाचे प्रधानमंत्री सांबाळूंक शकता आनी आमी जे लोक जे आमदार आनी मंत्री आहा आयज तुमी म्हाज्या गाडयेचेर पळयल्यार हांव भावपाक केन्ना लायना. हांवें लोकांक हांवें तुमकां सांगपाक जाय की हांव विश्वीत राणे म्हणून ना न्ही मागीर म्हाका परत सुरवात करची पडटली राजकारणाक. आयज एक लक्षांत तुमी दवरूंक जाय की आमी आयज सादारण एक कार्यकर्तो म्हणून आमी काम करता सरकारान आनी हें सरकार कित्या खातीर आनी सरकाराचेर कोणाचेर अधिकार आहा. तुमी बसल्या त्या ऑडियन्सान आनी हांगा वयर बसल्या तेंचो सरकार आहा. आयज तांकां जो आमी मान दिवंक जाय वेगळ्या तरेन आमी मान दिवपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमी एकूच लक्षांत घ्या की तरेतरेचे लोक येतले पूण एकूच लक्षांत घ्या की भारतीय जनता पक्षांतल्यान वयर सगळे जावयेत. भुरग्यांचो विशय आसूं महिलांचो विशय आसूं आरोग्य सेवाचो विशय आसूं एक गोश्ट आमी फुडें व्हरून ते आमी वेगळ्या तरेन पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न करतले. काल हांवें मुख्यमंत्र्याचे हात धरून वयर कितें सांगलें की पेपरान जायते गोश्टी येतात. अरे हांव मंत्री जालो 2 नंबरचो आमी दोगूय एकूच आहा. आमी घरान जे वेगवेगळे विशयाचे वेगवेगळे विशय लोक उलोवंक शकता. आयज रमेश तळवळकर म्हाजे पेक्षा सिनियर आहा पूण आयज कितें आहा की आमी सिनियर आहा काय हांव 2 नंबराक काय फरक पडना काम करपाक आनी हें काम वेगळे तरेन लोकां मदीं व्हरून लोकांची सेवा करपाक म्हणून आमी फुडें सरले. आनी म्हणूनच आयज आमचो गांवकार हांगा बसता हेमंत तेजो भाव जी सेवा करता भुरग्यांची
गव्हर्मेंटची ताका आमी तुलना करूंक शकना. आयज तो तेणी म्हाजे चलयेचें जीवन वाचोवपाचो तेणी प्रयत्न केलो एक 25 वर्सां पयलीं. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी एक लक्षात दवरूंक जाय की कोण ना कोण देवाच्या रुपान येता तुमच्या जिवनात आनी तुका तो वयर काडपाचो तो प्रयत्न करता. तो डॉक्टर आसूं एक, सादारणचो कार्यकर्ता आसूं एक, काय कोण तरी सादारणचो मनीस आसूं एक तुमच्या मदीं तो बसता. आमी राजकारण म्हणून इतले आमी गाजयतात. विकास परत एकदा सांगता, एक विशय हांव सांगपाक विसरलो. हांवें मिस्टर तळवडकर कडेन चर्चा केली. गांवांत तुमकां दिसना की केन्ना पळय दोन भाव रावता तेजे घर जर एक फ्लोर वाडोवपाक जाय तेका दिवपाची गरज आसा. तुमकां दिसता काय दिसना तुमकां? कोणाक अधिकार आसूंक जाय? अधिकार आसूंक जाय लोकांक, अधिकार आसूंक जाय म्युनिसिपॅलिटीक, अधिकार आसूंक जाय पंचायत क्षेत्रांत की बाबा तुमकां कितें जाय, विकास कसो जाय ते लोक पळोवपाक जाय. आमदार मंत्री आपल्याक जाय तशें ते करूंक शकना. आनी हे अधिकार आमी लोकां कडेन दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की आमच्या क्षेत्रांत बी आयज विकास वेगळ्या तरेन चल्ला. तुमच्या क्षेत्रांत बी विकास वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो. आनी एक सांगता तुमकां, बरी जाली म्युनिसिपॅलिटी आहा आनी म्युनिसिपॅलिटीक तेंकोन जी पंचायत आहा ते सेन्सस कामाच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज एम.एल. भट्टाची कडल्यान आमी परमिशन दिवपाचें आमचें चल्लां की सेन्सस कामां बी वेगळ्या तरेन आमी डेवलप करपाक जाय. हांवें एम.एल. भट्टाचीक आयज पयर आमी उलयलो मुद्दम तुमी गोंयांत येवचे. आमी म्युनिसिपॅलिटी क्षेत्रांत आमी जे आमदार मंत्री आहा तेंची मिटींग घेया, कावन्सिलराची मिटींग घेया, तेंचे कडेन एक वर तुमी उलयात आनी तांकां एक धीर दिया की बाबा ह्या फंडाच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारान आमकां फंड दितले की सेन्सस काम म्हणजे म्युनिसिपॅलिटी तेकोन जे पंचायत आहा थंय बी आमी पयशे आमी भरूंक शकता. इतलेंच सांगपाचो म्हजो उद्देश आशिल्लो की आमी तुमचे बरोबर आसा आनी तुमचें जें कितें बरें जावंक जाय जिवनांत तें करपाक पूण आमी फुडें सरल्या आनी तुमचे बरोबर आमी सदैव रावतले. आनी रमेश तळवडकराच्या मनांत जें कितें आसा तें आमी योग्य तरेन इलेक्शनाच्या पयलीं फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. इतलेंच सांगून आयज राजेंद्र देसाय तेय इतले म्हाका माजी नगराध्यक्ष सांगताले की ते पयलीं 6 वर्सां हांगा नगराध्यक्ष आसाय मल्लिकार्जून देवस्थान. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.